मॅडम आयज ZP मिटिंगेक कितें कितें डिस्कशन जालें आनी डिसिजन्स कितें जाले? आता मी सद्याक डिसिजन म्हणजे आमी पयलींच एक हें घातिल्लें की आमकां म्हणजे आमी एक ZP खरें म्हणल्यार आमकां ZP सारकी कांय वागणूक ना अजून पर्यंत. जशें सरपंचाक पंचाक तशें एमएलएकूय आसा तशें आमकां कांय अशें वागणूक ना. म्हणटकीर आमी तें म्हणजे हें घातिल्लें अशें म्हाका मेळपाक कशें की आमकां एटलिस्ट एक ZP म्हणून एक कितें तरी एक बरें आमकां आमचे कडेन वावुरपाक जावं म्हणजे लोकांनी आमचे कडेन वावुरचें. तशेंच जे आमकां फंड येता जे आमी डेवलपमेंट वर्क करता तशेंच आमचे पर्चेस कितें करता सो तें म्हाका दिसता खूब कमी आसा. सो तें आमकां कितें पर्चेस करतले जाल्यार सुद्दां तें आमकां पावना तितून कळप ना कित्याक म्हाजी खूद कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां अशीं भरपूर आसा आनी त्या फंडान ती जायनात. म्हणटकीर आमी तेंय बी आमी पयलींच एक म्हणजे आमी सेमा म्हऱ्या वचून सांगपाचें आशिल्लें आनी आमी घातिल्लें बी आमचे एजंडा आमी तयार घातिल्लें बी पूण आजून तरी आमकां ताचें आन्सर मेळूं ना. तशेंच आमी पेमंटाचीय उलयिल्लें की आमची पेमंटूय वाडया अशें म्हणून. आनी सद्याक आमी अशें चिंतलां की आमी बिफोर म्हणजे ह्या विका भितर आमी सीएमा कडेन मेळटली कशी म्हणजे बिफोर एसेंब्ली आनी आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमी सीएमा कडेन घालतले आनी आमी म्हणजे इतलें हें करता की आमकां ते आन्सर मेळटले म्हणून. आनी जे आमी लोकांची कामां करता ती आमी आतां एक थोडी प्रमाणान जाता ती भरपूर प्रमाणान जावची अशी. सद्याक आमकां 50 सांगिल्लें सो 40 आमकां डेवलपमेंट वर्क आनी 10 lakhs आमकां पर्चेस आसा.